A6. मंदिरात तुझ्या भीतर सरून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 वाकला प्रकाश प्रज्वेर देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजांत भरला सोमी आमचे मोदे देव रावला मंदिरात तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. तुमचे सवे असो. आयच्या दिसाची मिसाची तेसावा हे परी आसात. मेल्ड्रीन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भार अर्गामीस दिता. मेल्विना फेर्नांडीस जल्म दिसा संदर्भार अर्गामीस दिता. शर्ली बॅस्टिन अर्गामीस. जेराल्ड मेंडोन्सा आणि कुटा मुंबई अर्गामीस. नोएल आणि हिल्डा लोबो वामांजूरू तांची दू अनुषा लोबो हिच्या जल्म दिसा संदर्भार अर्गामीस दिता. लिडविन डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर डॅरेल हाच्या बऱ्या भलायके खातीर तेसांव मीस हें दिता. हांच्या खातीर आमी मागया. आनी तशेंच आज मेल्ड्रीन डिसोजा लोरेटो जल्म दिसा संदर्भार आमच्या आश्रयाच्या निवासींक ब्रेकफास्ट दान दिता. आनी तशेंच नोएल आनी हिल्डा लोबो वामांजूरू तांचे दू अनुषा लोबो हिच्या जल्म दिसा संदर्भार आमच्या आश्रयाच्या निवासींक दनपाराचे जेवण दान दिता. ह्या दोनी जल्म दिवस आचरण करच्या व्यक्तींक आमी जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता मेल्ड्रीन आनी अनुषा हांकां. आनी देवाची आशिर्वादां आज आनी मुखल्या दिसांनी धाराळ मापान तांकां लाबो दी म्हूण मागता. तांणी आमच्या आश्रयातय उदारपण दाखयल्ले बरीच देवाची वेसणार आशिर्वादां धाराळ मापान तांकां तांच्या कुटुंबाक फावो जावं दीत म्हणून आमी मागता. आज पवित्र सभा भाग्यवंतो मार्गरीत स्कॉटलँडाची हिचे स्मरण करता. ती 11व्या शतमानांत जियेल्ली. मॅल्कम तिसरो राई हाची पतीन ती राणी. तरी पूण भोव भाग्यवंतू स्त्री ती जावन आसली. तिने स्कॉटलँडाच्या लोकांक कातोलीक पवित्र सभेतय आकर्शण करच्या खातीर हर प्रयत्न केल्ले आसा. तिची भाग्यवंतू जिणी कितली बरी आसली म्हणून आमकां तिच्या भुरग्यांतय पळोवंक मेळटा. 8 जाणां भुरगीं आनी तांचे पैकी 2 जण मोठवासी जिणी जिवंक गेल्ले रायाळ कुटुंबांत जल्मले. आनी तिची धूव माटिल्डा ती आनी एक सांतेपणाक उबारलेली. आनी अशें ती मात्र न्ही बघा तिच्या भुरग्यांनी सांतेपणाच्या वाटेर जिवंक तिने देख दिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. ती रायाच्या आस्थानांत जियेतली तरी हर एका दिसा दनपारां 300 लोकांक दुबळ्यांक जेवणी दिवचे आसलें तिने तें आमकां पळोवंक मेळटा. तशें जाल्यार देखी बरीत स्त्रियेक आनी तशेंच तें रायाळ कुटुंबांत आसलेली.
तिच्या देखी बरीच आज आमच्या संवसारार राजकीय फुडारी असल्यांच बरें काम करच्या खातीर देवाची आशिर्वादां तिचेर त्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तांच्या बऱ्या मना वरवीं तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणाक उपयोग करूंक ती फुडें सरों दीत म्हूण मागया. आनी तशेंच भगवंत जेत्रूद आमकां 12व्या शतमानांत जियेल्ली मोटवाशी जिणी आनी तिका सोम्या जेजूची दर्शनां मेळटली. सुमार 26 वर्सां प्रायतान उपरांत 20 वर्सां भर असली दर्शनां सबार तिणें देखिल्लीं आसात. आनी प्रत्येक जावन सोम्या जेजूच्या पवित्र काळजाचें दर्शन पयले फावटी तिका तें मेळिल्लें. उपरांत हें देवास्पण चड प्रसिद्ध जायत आयिल्ले उपरांतल्या शतमानांनी आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें तिणें तें देखिल्लें आसा. सोम्या जेजून तिका दिल्लो संदेश केदळ तूं कुडींत आनी आत्म्यांत कश्टताय तवळू तुजे आत्मीकपणी परजळता अशें म्हणून. ह्या दोगांय स्त्रियांची देख आज पवित्र सभेंत सबार जाणां जायतीं जाणां ती स्विकार करून दीत आनी अशें भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक प्रेरण जावन दीत म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज आमचो पात्रोन सांत आंतोन ताची भक्त आमी चलयता. आमी सर्व सांत आंतोनीची भक्तिका हांगासर कोपेलांत आमी सबार जाणां डिवायन वर्ड TV मारिफात तुमी जायतीं जाणां वांटो घेवन आसात. एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. सांत आंतोन आमचो पात्रोन असर हांगार आमच्या खातीर विनंती करून दी आनी गरजाचे उपकार गरजेवंतांक जोडून दिवं दी म्हणून आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पो देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोन्या काकूत सोन्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोन्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. बहुमोगाळ बापा भगवंतो मार्गारिताच्या काळजांत तुवें पेटयलेलो दुबळ्यांचो मोग तिने आपल्या दयाळ करण्यांनी परजळयलो. तिचे देखीन आनी विनवणेन आमी आमच्या करण्यांनी तुज्या काळजाचें बरेंपण मनशा मदें परजळाव. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा तुजे अवकारी जेत्रुदाच्या काळजांत तुका मानता ते सुवादीक बिडार तुवें तयार केलें. तिजे विनातीन आमच्या काळजांचो काळोख तुज्या उजवाडान दयाळपणी उबय आनी तूं आमचे भितर जियेताय आनी वावुरताय म्हूण बघून संतोष भरीत जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मक्काबेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. एलियाजर मुख्य शास्त्रामदलो एकलो. तो उता प्रायसो आनी पोलेवंक मनीस दिसतालो. डुकराचे मांस खावंक ताणें आपले तोंड उक्ते करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करतले. पूण ताणें कलंकीत जिणे बदला गौरवाचे मरण विंचले आनी डुकराचे मांस तोंडांतले तुकून तो आपकुशीन दगदवणेच्या हात्यारा लागीं गेलो. जशे आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडरलेले कान तिरस्कार करून दैर असलेल्या मनशांनी करूंक जाय
तशी एलियाजरान केले. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदी तोवन ताची वळख असली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार कावीन तसले ताणें तयार केल्ले मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय ते बलेचे मांस तो काताशे नाटक करूंक ताका गुटान सलहा दिली. हे पुरी तो मरणाची शिक्षा चुकूंक शकतलो आनी तांच्या आदले इश्टागतीक लागून ताका ते दायल्यान चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्साक आपले उताप्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिका केसा फावो त्या मानाक आनी भुरगेपणांतून जियेले ते निर्दोश जिणेक योग विसरलो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्याक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगले. आपणाक तुर्तान मेल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो. नटन म्हजे प्रायाक साल जाल्ले न्ही. 90 वर्सां प्रायेचो एलियाजर विदेशाच्या रिती रिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगताले. म्हजे जिणेंत एक मुटवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाट दवरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतार प्रायेचेर लज आनी कलंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा चुकयन जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं जावं मरूं सुटूंक केदीं शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उताप्रायाचो गौरव राखतलो. मानपात आनी पवित्र कायदे पासत कुशीन आनी उदार मनोभावान कशें मरूंक सादी आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितालो. अशें सांगून तो सीदा दगदेवणेच्या हात्याऱ्या लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दायलाय दाखयिल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगलें ते तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मरच्याक आसतना ताणें सुस्करायण म्हणलें, मरणांतलो वाचूंक म्हज्यान जाते तरी हांव म्हजे कुडीन जरबाच्या मळाची दूख सोंसता मात्र न्ही. सेरेस्पुरातय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्याची हांव ती संतोशान सोंसता म्हूण तो सेरेस्पूर आपले पवित्र आत्म्यान पवित्र जन्मयेन जाना. हे पुरी तो मेलो आनी ताच्या मरणान ताणें तरणाट्याक मात्र न्ही बागार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवचुता हे देवाचे वडपकार. श्लोक सोमी म्हाका सांबाळटा. सोमी म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपराडतले चडत आसात. हाका देवाचो आदार बिलकुल मेळचो ना अशें म्हणून कितले लोक म्हजे विशीं उलयता. श्लोक सोमी म्हाका सांबाळटा. तरी पूण सर्वेस्परा तूंच म्हजे बचावेचे डाल, तूंच म्हजे वडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. श्लोक सोमी म्हाका सांबाळटा. हांव आठ पडटा सस न्हिदता आनी उठता, कित्याक म्हाका सांबाळटा तो सोमीस. म्हजे भोवती वेडोगाल आसलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा. श्लोक सोमी म्हाका सांबाळटा. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पथकाचे फारीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू येरिकोंतू भितर सरन शहरांतल्यान सोलून वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो.
जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेण्यांच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाक्केवा, बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय. जाक्केव सर्रा देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाक्केव सक्टा हुजीर उबो रावन म्हणलो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाकाय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होई अब्रामाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूं म्हणून आयला. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत एक वर्तें गडीत पळयता आनी तशेंच एक वर्तो संदेश ह्या गडिता मुखांतर आमकां सुवार्थेगार लूक आमच्या मुखार दवरता. लुकाच्या वांजेलांत सडाव जावन पातकी मनशांच्या परिवर्तना विशयांत आमकां स्पश्ट रितीन चड प्रामुख्यता दिवन बरयल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. वेचीक पुताचे ओपार, सुकोवन गेल्लो बोकरो आनी भायर पडलेले नाणें, आनी ताका सरी जावन आज आमकां एक नीज गडीत पळोवंक मेळटा. जाक्केव, सुंकागार. तो एका रितीन सांगचें जाल्यार सुकोवन गेल्ली शेळी ती, कित्याक म्हळ्यार जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे सुंकागार पातकी मनीस. तो एकलो वेचीक पूत, कित्याक म्हळ्यार तो लेकाच्या वर्तीन सूंक वसूल करतालो, साबात पाळिनातलो आनी त्या देखून तो एक वेचीक पुता बरें. आनी आमी पळयता आयच्या सुवार्थेंत कशें तो फाटीं देवा लागीं येता. सुंकागार जावन आसून ताणें जायते पयशे केल्ले, दुडवादीक मनीस म्हणून आमकां लूक सांगता. जायतो दुडू ताणें केल्लो. तो नितीनंत म्हूण जाय म्हूण ना, कित्याक म्हळ्यार सुंकागार ते खंडीत जावनी तांचो लाभ कितलो चड करूंक जाता तें करचें प्रयत्न करतले. कितें निगदीत आसा ताच्या की चडीत कोणें कांय सांगचें बरी ना, कित्याक म्हळ्यार रोमाच्या चक्रवर्तीच्या हाताखाल तांचे आडाल ते येतले. आनी जायतो दुडू ताणें केल्लो. पूण एक वेळ आयलो ताच्या जिणयेंत, वो दुडू आपणाक संतोश दिवंक शकना म्हणलें चिंतप ताका आयलें. आनी सांगाताच जेजू विशयांत ताणें आयकल्लें. एक भाग्यवंत मनीस देवाचो जण आनी तो जायत्या पिडेस्तांक गूण करता, तोंट्यांक सलाशें करता, कुर्ड्यांनी पळयशें करता, हार मारल्यांक उठोवन सलाशें करता, कोटकारां नितळ करता आनी तशेंच तो मेल्ल्यांकीय जिवंत करता. आनी हें आयकत आसतना जाक्केवाच्या मतींत साहज जावन एक चिंतप आयलें, ह्या भाग्यवंत मनशाक हांवें पळय जाय. ताज्या लागीं आसल्यार पयशांत ताका तृप्ती नातिल्ली, पूण ताका जेजू थंय कितेंगी एक आकाशान बगतलें आनी ताका कळ्ळें त्या दिसा जेजू तेणेंच्यान येता अशें म्हणून. आनी ताका हेंय समजलें, जेजूच्या भोंवतणी जायतो लोक आसा आनी ताका जेजूक बरें करून पळय जाय आसलें. देखून तो कालें करता म्हळ्यार तो मोठो मनीस जाल्ल्यान आपणाकाय एका दोळा जेजू पळोवंक मेळना जायत म्हूण चिंतून तो मुखार धांवता आनी एका रुखार सोडून बसता. आमी चिंत्या, एकलो मोठो मनीस म्हणटा आसतना लोक सामान्य जावन ताका तमाशा करतात. आनी तशेंच हो एकलो मनीस जेजू पळोवच्या इराद्यान रुखार सोडून बसता. मस्त पयशे आसलो मनीस, पूण थंयसर काले पळोवंक मेळटा म्हळ्यार त्या मनशा थंय खालतेपण पळोवंक मेळटा. मस्त पयशे आसले, ताणें वेवस्था करी ती जेजूक पळोवंक एरेंज करूंक, पूण जाल्यार तो कालें करता म्हळ्यार रुखार सोडून बसता. सामान्य जावन मन जातीन रुखार वेचें
पळया जाकेव दुडवादीक मनीस तो रुखार सोडून बसता आनी जेजू तेऱ्यांच्यान वता आसतना तो थंय रावलो आनी ताणें जाकेवा पळयलें कित्याक म्हणार आमी जेजूक सगळ्यांक दिसता जेजू आमकां सगळ्यांकी पळयता भायल्यान मात्र न्ही बगार आमच्या मती भितर काले आसा तेय तो समजता आनी पळयता जाकेवान कांय सांगो ना जेजूक तो बसलो मात्र वयर जेजूक पळोवंक पूण जेजू कळ्ळें ह्या मनशाच्या मतींत कालें आसा म्हणून आनी देखून तो म्हणटा हे सकयल तुमगेर आज म्हाका ये जाय म्हणून जाकेवाचें चिंतप आसलें जेजू पळोवचें पूण जेजून ताका केदें व्हडलें इनाम दिलें पळया इतलो लोक आसलो भोंवतणी तांगेर कोणागेर जेजून येता म्हूण सांगो ना बगार ताणें म्हळें जाकेवाक मात्र म्हाका आज तुमगेर ये जाय म्हणून आमकां कालें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार आमी एक मेट मुखार काडटा आसतना देव कशें आमच्या लागीं 10 मेटां मुखार येता म्हणून तो वेचीक पूत परिवर्तन जावन फाटीं घरा येता आसतना तो बापय ताणें लिपन बसयता आसलें कित्याक म्हळ्यार ह्या पुतान जायते विबाड केला पूण बापय व्हडा संतोशान मुखार येता आनी ताका स्विकार करता स्वागत करता आनी ताका व्हड मान दिता तेच प्रमाणे आमी ते लिसांव जाकेवाच्या जिणेंत पळयता ताका जेजूक पळोवची आशा जाली जेजून ती भरपूर मापान ताका ती दिली ताका बेसांव दिलें आनी आमी पळयता जाकेव म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता म्हणटा कोणी पयशे जमा केल्ले मनीस तितल्या सलिसायेन कोणाक दिनात कित्याक म्हळ्यार तांकां एक आशा आसा कश्ट काडून केल्ले पयशे तितले सुलाब्यान वांटून दिनात आनी ताच्या मागीर तितले मात्र न्ही तो म्हणटा हांवें कोणाक लुकसाण केलां ताका 4 वांट्यांनी फाटीं दिता अर्द वांटो पयलीं दिला ताणें आनी ताच्या मागीर तो म्हणटा लुकसाण केल्ल्यांक 4 वांट्यांनी दिता तशें म्हणटा आसतना आपणा लागीं मागीर कितलें उरत म्हणलें चिंतप ताणें आठोवंक ना कित्याक म्हळ्यार एक फावटी जेजू ताका मेळ्ळ्या उपरांत ह्या धन दिरव्यांची खंयचीय गरज ताका दिसोना देखून तो संपूर्ण रितीन तो आपणाकच खाली करूंक पळयता तें आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो ता बरगुड्यार पेद्रू जुवांव आनी जाकोब आशिल्ल्या वेळार जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार तांकांय तशेंच बगलें आमी हांगाच रावया सकयल वचचे नाका कित्याक म्हळ्यार जेजू खंय आसा तितलो संतोश थंयसर मेळटा आनंद थंयसर मेळटा आमच्या जिणेंत आमी सदांच जेजूक लागीं रावूंक आनी ताज्या किसडीत जेजून आमचे थंय आसूंक वस्ती करूंक आमी आशेवया आनी मागया तो वळू आमी दादोशी मनशां जाता संतुश्टी मनशां जाता समाधानाची मनशां जाता असलो एक आशिर्वाद आमकां समेस्तां की मेळों दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्या लागीं प्रत्येक रितीन मागया C11. गीते दिवामी तुका जाऊन आमची काळीक ओगाळ बाबा जाऊन आमची काळीक तुझ्या पातकी भुरग्यांक मोग तुझो अधिक मोगाळ बाबा मोग तुझो अधिक बाबा आमचे मुळे गीते बाबा जाऊन आसा ते तुझे देखून जेजू आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणी जावन आमची काणी भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणी महिमे आमच्या पयसुबेचा दावा सर्वस्व मानून घे. सर्पद्वेदार देवा, तुझ्या भक्तांचे सांतांतोनू सांजेत्रूद सामार्गरीत हांचे महिमे खातीर हें वाकाडण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तांचे वरवीं आत्म्या कुडीचे निर्मळपणू दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक उपजोवन हर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तू तांकां साक्षी करताय. तुझे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसारला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्याने तोरो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेद्रू पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंतो जुजे भाग्यवंतो धर्मदोतो सांत आंतोनो सांत जेत्रूद सांत मार्गारीत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना शिसांनी जेजू लागीं आमकां मागोवंक शिकय म्हूण विचारल्या वेळार जेजून तांकां शिकयल्लें अपुर्बायेचें मागणें आमच्या बापा हें मागणें संवसाराचेर भोव प्रसिद्ध लोकांमोगाळ मागणें देवाक बापूण उलो करचें भाग तातूंत जेजून आमकां दिलां आमी सगळ्यांक सांगाता मेळोन ह्या मागण्या आतां सांगाता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं मोगा सुपूर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार केले आमची काकुळट देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार केले देवाचे शेळिये संसाराचे पाकार केले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यांक सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
D16. पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांटे अत्रेगान आमी सेमचे के देवते भाग आमचे पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांटे अत्रेगान आमी सेमचे के देवते भाग आमचे आमच्या सौम्या आणि आमच्या देवा जिवितांच्या निज देवा तुझे जगात मास्तू आमकां वांटा मोगान आमचे थंय एकवटा पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांटे अत्रेगान आमी सेवचे के देवते भाग आमचे आमच्या राया आमी तुझी प्रजा तुलाय आमकां रगतान तुझ्या तुझे वेदी सरशी आमी येता पवित्र प्रसाद भक्तीन सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांटे अत्रेगान आमी सेवचे के देवते भाग आमचे आमच्या दयाळ गोऱ्या गोऱ्या शेळ्यांक राखताय प्रितीन खऱ्या तुवें दिवचो ग्रास आमी लालेता तुजे थंयची एक आशेता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांटे अत्रेगान आमी सेवचे के देवते भाग आमचे
आमच्या धर्या देव बापाच्या पोता सृष्टी तुका खालती जाता सर्गदाराची तू एकच सावी तुझे तावन आमची बचावी पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वाटचे अत्रेकांत आमी सेवचे हे देव ते भाग आमचे मोगाळ स्वामी जेजू आज आमचो पात्रो असर्यांगार सांत आंतोन ताचे भक्तीपण सोलोवच्या ह्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर रातीचो विशव दिल्या उपरांत हो दीस आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी सांगात आस ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार तुजीं उतरां आमकां तुवें फावो केल्याय जिवीत दिवचीं उतरां आनी तेच प्रमाणे आमच्या आत्म्याचें खाण जावन तुजी सुकूड आनी रगत तुवें आमकां फावो केल्याय डिवायन वर्ड TV मार्फत जायतीं जाणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात तांच्या हर एकल्यांची आशा तुजी कूड सेवची तांकां हर एकल्यांकी तो अनुभव दी बरी भलायकी समाधान तांकां दी आनी तांच्या कुटुंबांनी तांकां गरजाचे उपकार फावो कर म्हूण मागता हांव प्रार्थुया सर्वेस्परा बापा तुझ्या भक्तांचो मरणा दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हूण वळखून आज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला तातूंत आमकां भक्तांच्या पावलांनी सोलोवंक नवी घटाय तुवें दिल्याय ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगीं जल्मोवंक पावूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानान तुमकां धाडता देवाचे उपकार जेजूचे नवे झऱ्या केल्या संतांतोनी मोठ्या भक्ता देवसारांत तुवें धामदायले पिडेस्तान तुवें बरें केलें दर्या सांगली तूं फरमायता आंगल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन काडटाय पांयां तूं निवाडटाय दुखोतात मार तूं पयस करताय पांचवा सोलो दिता रुजवार तुझ्या दर्यांच्या सदा दर्या फरमायता आंध्या पांद्या बेऱ्यांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन काडटाय
महिमा ताच्या एकल्याच तुका महिमा महिमा पवित्र ज्ञान सदाकाळ ससनाच्या ससना दर्या सांगली तू फरमायता आंध्या पांध्या बेड्यांक पावताय कितें जाणार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक उजोन काडटाय. सांतांतून आमचो पात्रोन आमचो मोगाचो सांत असर्यंगार फाटल्या दिसांनी सबार गरजां खातीर आमी मागिल्लें आसा ताचे लागीं आनी मेळ्ळेल्या उपकारांक हे परी अर्गां दितात. दोगां जाणां विजा मेळ्ळे खातीर, तिगां जाणां काम मेळ्ळेल्या खातीर, 5 जाणां बरी भलायकी मेळ्ळे पासत, 4 जाणां मेळिल्ल्या हेर उपकारां खातीर, एकलो ताका घर फावो जाल्ल्या खातीर आनी ते सावा हे परी आसात. 6 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. दोगांनी वायट सवयेतान सुटका मेळच्या खातीर, 4 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावंक, 30 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 12 जाणांक बरें काम मेळोवंक, दोगांक काम तांचें कायम जावंक, दोगांक तांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, तेगांनी परिक्षेंत पास जावच्या खातीर, एकल्यान शेजारा बरो संबंद आसच्या खातीर, 5 जाणां रीण तांचें पाटी मेळच्या खातीर, तेगांक कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावच्या खातीर, 4 जाणां शिकोवंक बरी मोत लाभच्या खातीर, 5 जाणांचे पयशांचे समस्या परिहार जावंक, 11 जाणांची पिडा शिडा गूण जावंक, तेगांक घर बांदूंक आदार मेळच्या खातीर, तेगांक तांणी आमाल पिवण सोडच्या खातीर, दोगांचे तक्रार इत्यार्थ जावंक, 4 जाणांचो वेव्हार बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, एकल्याच्या घरा शांती समाधान मेळच्या खातीर, तेगांक भुरग्यांक बरी बूद लाभच्या खातीर, एकल्याक बरो फुडार मेळच्या खातीर, दोगांक घर जागो मेळोवंक, 5 जाणांक अनवरांतले राखोवंक, 4 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक जावंक, तांचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, दोगांक तांचें काम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, 14 जाणांचे मतीक समाधान मेळोवंक, 4 जाणांक विजा मेळोवंक, 4 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसूंक, दोगांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, दोगांक भायर पडलेली वस्तू मेळच्या खातीर, दोगांक घर जाग्याचे रगडे तिरसूंक, 6 जाणांनी सांबाळांत तांकां बढती मेळोवंक, ते 7 जाणांक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळोवंक, दोगांक शिकले मतींत उरोवंक, 5 जाणांचें ऑपरेशन नासतना पिडा तांची गूण जावच्या खातीर, एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, एकल्याचे समर्थीचे कायदे ताणें बऱ्या रितीन पाळूंक, दोगांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, तेगांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक, दोगांक चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, दोगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळच्या खातीर, एकल्याक न्हीद पडच्या खातीर, 4 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन चलच्या खातीर, दोगांक तांचे काजार बऱ्या तरान जावंक, दोगांक शिराची पिडा गूण जावंक, तेगांक दुस्मानाच्या हातांतले राखोवंक, तेगांक दुस्मानाच्या हातांतले राखोवंक, 35 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावा खातीर, एकल्याचे ऑपरेशनाचो गूण घाई वगी गूण जावच्या खातीर, दोगांक घरांत सकाळी सांजेची मागणी म्हणून फावो जावचे खातीर, तेगांक कामाची भद्रती मेळोवंक, एकल्याक फ्लॅट विकून वेच्या खातीर, एकल्याचे स्वंत गांवांत काम मेळच्या खातीर, तेगांक परगांवांत काम मेळच्या खातीर, दोगांक बड्याचें घर मेळोवंक, 5 जाणांक देवबिरांतीन वाडोवंक, 7 जाणांक तांची आर्थीक स्थिती सुदरोवंक, एकल्याक सुरक्षीत पाटी येवच्या खातीर, एकल्याक सोदीसपडतो ग्रास मेळच्या खातीर, तेगांक काजारी जिणेंतले तक्रार इत्यार्थ जावंक, एकल्याची पिडा शिडा गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक, तेगांक एलर्जी गूण जावंक, तेगां ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक, 5 जाणांक BP आनी शुगर उणें जावच्या खातीर, 6 जाणांक तांच्या जिणेंतली भिरांत उणी जावचे खातीर, एकल्याक भाडें मेळोवंक, दोगांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, एकल्याक इन्फेक्शन गूण जावंक, दोगांक नवे घर बांदूंक आदार मेळच्या खातीर, एकल्याचें लोन मेळच्या खातीर, एकल्याक परगांवांत शिकोवप मेळोवंक, एकल्याक कॉलेजी सीट मेळोवंक आनी एकल्याक पासपोर्ट मेळोवंक, एकल्याक ताच्या घरा जानवरांची पिडा गूण जावच्या खातीर, एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक, एकल्याक उडासाची सकत सारकी जावंक, आमच्या आसराक मेळिल्लें तीर्प कायम जावच्या खातीर आमी मागया आनी तशेंच एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया.
सांगता म्हणया वर्त्या सांता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्यावरवी मोरनु सुख अनवारां देवसार आणि सर तारांची वर्षाची पिढा पयसरता म्हूण उडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्ता भलाकी मेळता उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राच्या नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागताव इतल्या व्हड आशेन आमी मागताव तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. आज तावन आमी रेलिकेच्या फेस्ताक 13 मंगळारांचे नोवेन आरंभ करता त्रेदेसीना सांत आंतोनीक 13 वले तुमच्या लागीं नोवेनाचो बूक आसा जाल्यार तांतू पान नंबर 4242 मरण ताच्या नांवान पळता सांत आंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केल्ले आतां मरणाच्या वडींचेर आशिल्ल्यां खातीर आनी पुलगोत्रेंतल्या आत्म्यां खातीर जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. सूख ताच्या नांवान पळता सांत आंतोनी सर सुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या पाप साहेबा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. अनवरां ताच्या नांवान पळतात सांत आंतोनी आमकां पातकां खातीर आमकां फावो जाल्ल्या सर्व अनवरांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. देवसार ताच्या नांवान पळतात सांत आंतोनी देवसार तुका कामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. कोडे बरे जातात सांत आंतोनी आत्म्याच्या आनी कुडीचे पिडेंतले आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोडून दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. पिडेस्त बरे जातात सांत आंतोनी पिडेस्तां बरें कर आनी आत्म्यातय वा कुडीतय कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. दर्यांक तो फरमायता सांत आंतोनी आतां पैणार आशिल्ल्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्यांक राख आनी आमच्या वडण्याच्या उसांबळ्यांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. सांकळींक तो फरमायता सांत आंतोनी बंद्यांत आशिल्ल्यां खातीर माग आनी पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. आंधल्यांक बेऱ्यांक पावता सांत आंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साखरी करचे खातीर सर जकाम आमचे वयली निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता सांत आंतोनी भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडुल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळोशे कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. आपाय पयस करता सांत आंतोनी कुडी आत्म्याच्या सर मोसान तूं आमकां राख. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. दुकोळ तातवार निवारण व्हरता सांत आंतोनी दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपडतें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोडून दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. कोणाक पावला ते सांगून दीत सांत आंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ले खातीर आमी देवाक अर्गां दिताव आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदताव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माई आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आनी सदांच सर्वता आमेन.
सांत अंतोनी आम्हापासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदाराने सदा जिवोच्या देवा भगवंत अंतोनी तुवें तुझ्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिन्नेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशय आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा. Amen. Sant'Antoni भक्ता आमचे तुझी दिसला देवा कणन महिमा दिन जीव तू फावो कर. Sant'Antoni भक्ता आमचे तुझी दिसला देवा कणन महिमा दिन जीव तू फावो कर. उदार होणारामी सेवा करू संगे उचित करून देणी जीव साधी जीनी. Sant'Antoni भक्ता आमचे तुझी दिसला देवा कणन महिमा दिन जीव तू फावो कर. मोगाळ पुत्रा सवे अवतार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. बघेल कुसाचे कुर्वे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.